नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. मॉन्सून केरळात पावलो, स्मार्ट सिटी खंय पावल्या हो आयचो विशय. इतलो सादो विशय, कॉम्प्लिकेटेड कांय ना. म्हळ्यार जेन्ना हांगा मॉन्सून गोंया पावतलो तेन्ना प्रत्येक पणजेकाराक कितें तयारी करून घरांतल्यान भायर सरचें पडटली हें म्हाका दिसता जाणून घेवप अत्यंत म्हत्वाचें. कांय सदां भशेन सामकें सुशेगाद पावस पडटा, गरमी कमी जाल्या, वातावरण थंड जालां म्हणून सुशेगाद भायर सरपाक मेळटलें काय कितें. सो अशे तीन मानेस्त म्हजे बरोबर आसात तांकां पणजेचो सारको खोलायेन अभ्यास आसा. तांकां भितरल्यान भायल्यान पणजी आनी स्मार्ट सिटी ह्यो दोनूय गजाली खबर आहात. सो तांकां बाबा आमी पणजेकार म्हणून कितें तयारी करपा जाय मॉन्सुना पयलीं तें तांकां विचारून म्हळें फुडें या. सो ह्या डिबेटाचो विशयच तो आसा की स्मार्ट सिटीचे मॉन्सुनात जातलें कितें. तीन मानेस्त म्हजे बरोबर पयलीं आसात पणजेचे आदले डेप्युटी मेयर वसंत ताकशीकर. वसंतबाब वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर पणजेचे आनी तिसवाडीतले एक राजकीय व्यक्तिमत्व. तांकां सद्याक हांव खंयच्याच पक्षाचो कांयच म्हणना, ते उलयतना कळटलें खंय आहा ते नेमके. ते दत्तप्रसाद नायक वेलकम. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर पणजेचे आदले मेयर उदयबाब मडकयकार. वेलकम. वसंतबाब तुजे कडच्यान सुरवात करता, कारण कांय म्हयन्या पयलीं आमी जेन्ना डिबेट केल्ली तेन्ना तुमी पॅनलाचेर आशिल्ले आनी तेन्ना आमी कांय भंय उक्तायिल्ले आनी एक शिटकावणी दिल्ली की अजुनूय इतलो एक 2 ते 3 म्हयन्यांचो काळ आसा, ह्या काळा भितर जाता तितली गजाली जाग्यार घालया. सो एटलिस्ट पावस येता तेन्ना एमर्जन्सी सिच्युएशन तयार जावची ना म्हणून तुमीय कांय सजेशनां केल्लीं. ते डिबेट, ती आयची डिबेट, परिस्थिती कितें आहा? सांगपाचें म्हळ्यार हांवें डिसेंबरान एक कमिशनराक लेटर बरयल्लें आनी मागीर ते जाहीरूय जाल्लें की आय हॅड रेज्ड डाउट्स अबाउट डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेन्स आनी सगळ्यो ड्रेन्स चोक जाल्यो त्यो. ते लेटर घालतकच मागीर दिसलें की म्युनिसिपालिटी मातशी हालचाल केली आनी आतां ऑन ग्रावंड जर पळयत जाल्यार डिसिल्टिंग काही प्रमाणान जालें. म्हणजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 70-80% वयर जालां आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण प्रश्न थंय मिटना. म्हणजे CCP इज ऑलवेज द फर्स्ट रिस्पॉन्डंट टू हे सगळे फ्लडींग आनी हें. पूण इतले वर्सां जातालें कितें की फक्त डिसिल्टिंगाचेच काम आसतालें. PWD किंवा GSIDC अन्य डिपार्टमेंट कामां करून आपले डेब्रीज CCP काडून फुडें वताले. पूण आज जालो अशें की देर आर सेवरल एजन्सीज, जी सुडा, सिवरेज डिपार्टमेंट आसत आनी स्मार्ट रोड्स चल्ल्या, युनिवर्सल पेडेस्ट्रियन चल्ला. हातून इतले कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करता की तांणी खंय खंय माती अजून भितर दवरल्या हें सांगपाक कठीण. CCP मस्ट हॅव डन द वर्क ऑफ क्लिनिंग ऑल द ड्रेन्स वीच इट युजली डज इन द मॉन्सून. पूण प्रश्न येता की तो लिंक लावप, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें तें सोंपलां काय ना, भितर माती उरल्या काय ना, हाजो हे कोण घेतलो, वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दॅट. काम अजून चालू आसा. आनी मेन प्रश्न म्हणजे ज्यो ओल्ड ड्रेनी तातून कितें उरलां हें सांगपाक आज कठीण आसा. सो म्हाका दिसता एक डिझास्टर मॅनेजमेंटाची एक CCPन एक हें आसचो पडटलो युनीट, वेर कॉन्ट्रॅक्टराचो एक मनीस थंय आसचो पडटलो की सांगपाक की हांगा काम जावना ऑर हांगा उरलां ऑर दीस इज द ट्रबल एरिया. ते करत जाल्यार म्हाका दिसता थोडो त्रास कमी जावपाक शकता. ना जाल्यार सूड ब्लेम लोकल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर येतलो, म्हणजे कॉर्पोरेटरांचेर. सो जर ती जर टीम फॉर्म केली जाल्यार इट शूड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डंट टू एनी इव्हेंच्युअलिटी. तुम्ही म्हणटात की आतांच एक डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम CCPन फॉर्म करची, पावस येवन तुगेले दडकू पडटा मेरेन रावचे न्ही. म्हणजे तातून सगळे कॉन्ट्रॅक्टर, म्हणजे सगळे जाण एक मनीस रिप्रेझेंट करपाक जाय, जांकां आपणे कितें केलां तें खबर आहा. बेसिकली ताका टास्क फोर्स. कित्याक लास्ट इयर म्हाका दिसता डेंग्यू, मलेरिया म्हण कमी जाला, डेंग्यू खूब केसीस जाल्ल्यो. तो हे फावटी बिकॉज ऑफ द ड्रेन्स आनी उदक उरता हें न जावचें म्हूण आतांच काळजी घेवन हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय एक्टिवेट करचें पडटलें. ना जाल्यार इट कॅन ऑल्सो लीड टू हेल्थ इश्यूज. दत्तप्रसाद बाब, तुमी ह्या हाजेर भरपूर बोवाळ केला, कांय पर्टिनंट इश्यूज रेज केल्यात, पण इव्हेंच्युअली आज अशी हा परिस्थिती की म्हाका दिसता मॉन्सून 4 ते 6 दिसांचेर येवन रावला. आज पणजेची परिस्थिती पळयतकीर तुमचो इनिशियल असेसमेंट कितें आनी कितें इमिजिएटली करपाची गरज आहा? आतां हांव पयलीं इमिजिएटली म्हणटालो तेन्ना 2-3 म्हयन्या खातीर म्हणटालो, आतां इमिजिएटली म्हणटा तेन्ना 2-3 दिसां खातीर म्हणटा. अशी परिस्थिती आहा. एक 10-15 दीस पयलीं तुमच्या कॅमेरामॅनान म्हजी आनी आमचो सिनियर कॉर्पोरेटर सुरेंद्रबाब फुर्तादोची एक प्रेस कवरेज रिकॉर्ड केल्ली आमचे टोकार जो मेन आमचो सांखळो आसा थंय.
की पनाक माती सगळी तशी उरल्या ती आमी सारकी नजरेन हाडून दाखयल्ली आनी वीच इज द मेन एक्झीट पॉयंट फॉर द वॉटर फ्रॉम तालिगांव एंड दिस टोंका सांतिनेज एरिया टू फ्लो इन टू द मांडवी. आणि आफ्टर दॅट म्हणजे आय वॉज व्हेरी हॅपी की एक्शन जाली. त्या दिसा आमी संजिताकूय अपील केल्लें आनी ती सगळी माती 1-2 दीस पयलीं जर हांव गेलो जाल्यार ती सगळी थंयची काडिल्ली आनी आय वॉज व्हेरी हॅपी अबावट इट की बरें चलना पणजेकारांक आनी तालगांवकारांक मातशी तरी रिलीफ आसतली. बट आतां पळय तुमच्या हांगा ह्या स्टुडियोन येता जाल्यार तुमच्या स्टुडियोच्याच सकयल ज्यो तुमी इमेजीस मागीर दाखोवंक शकता सगळ्या गोंयकारांक, तुमच्या सकयल जो मेन क्रीक आसा म्हणजे वीच लिड्स टू दॅट प्लेस वॉट आय वॉज शोईंग दॅट डे, हांगा सगळें प्लास्टीक वेस्ट आसा, वीड्स आसा, म्हणजे उदक हांगाच ब्लॉक जातलें, म्हणजे थंय फुडें आनी उदक पावपाचो प्रश्नूच येना. सो वी आर इन दॅट सॉर्ट ऑफ सिच्युएशन. तर तूं डायरेक्ट सांगता की म्हाकाच पयली तयारी कर म्हणून मॉन्सुनाची, लोकांक मागीर सांग म्हणून. एब्सोल्युटली, म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. आनी वसंत बाब जो आमचो आतां एक्स मेयर आसा and one of the functionaries in the Bharatiya Janata Party led government has to म्हणजे कितें करपाक जाय he has to tell it on prudent. He had to get it done through the governance. आज कितें जावंक जाय आनी कितें जायना ताका पळय मिडिया घेवन सांगचें पडटा. हें दुर्दैव. दिस इज क्लियरली द फेल्युअर ऑफ गव्हर्नन्स at the CCP level as well as the state level. Let us be very clear. The MLA cannot blame the CM and the CM cannot blame the MLA or cannot blame the CCP. All these three are equally responsible for this. And again तुवें जेन्ना म्हजें इंट्रोडक्शन केल्लें हांव खंय आसा तो कळटलो, that is not the thing. I am not here in support of any political party or blaming one particular party. I am here as a resident of Panji and Taligaon and I am speaking on behalf of all the other residents who are somewhere having some fear to speak in front of the public or the media. उदय बाब, तुम्ही तर मेयर म्हणून काम केलां, ही कामां पानसुना पयलीं केल्यात. आतां बरें दिसता, नशीब आपलें आपूण सद्या मेयर ना तो बरो जालें म्हणून सद्याची परिस्थिती पळयल्यार. उदय बाब, पणजेकार पावसाची जशी वाट पळयता, पणजेन कितें परिणाम जातलो तशें पणजेंतलेच न्ही आख्खे गोंयचे लोक पळयता पणजेन ह्या पावसाचे परिणाम कितें जावपाचो आसा. पणजेन सादारण मार्केट टू आमचे पाटो ब्रिज आसा पळय, 15 आउटलेटी आसा. जें उदक हालतींच्यान जें उदक येता तें पणजेन उदक साचता तें भायर वचपाक, मांडवी नदीन वचपाक आउटलेट आसा, 15 आउटलेट. हांव मेयर आसतना ते आमी ते आउटलेटी सगळ्यो हातीन घेतिल्ल्यो ते क्लीन करपाक. चडश्यो एवरी इयर डिसेंबरान काम सुरू जाता CCPचें. जानेवारी पर्यंत डिसेंबरान टेंडर बी काडून जानेवारी पासून एक्च्युअल फिल्डाचेर काम सुरू जाता. ह्यो ड्रेनी सगळ्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो ड्रेनी आसा त्यो डिसील्ड करपाक. आनी ह्या खेपेक म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसल्या खातीर हें सगळें डिले जालें. हेतून मेन उदक जे पावसाचें साठटा पळय ते 18 जीन रोड म्हणजे फिदाल्गोचो तो नाको आनी आमचे CCPचो तो नाको, हेजेर हांगा उदक साचता. हें हालतींचें साईबाबा बोगदोबाग थंयचें सगळें उदक येवन थंय हें जाता आनी ताका आउटलेट क्लियर कट मेळनासल्या कारणान तें जेन्ना पावस हेवी पडटा थंय उदक उरता आनी ताका 2-3 वरां लागता तें उदक म्हणजे भायर हें जावपाक. ह्या खातीर आमी जेन्ना संजीत कमिशनर आमी आसले तेन्ना स्मार्ट सिटीक आमी प्रपोजल दिल्लें की साईबाबा देवळा कडल्यान म्हणजे बोगदोबाग थंयच्यान फिदाल्गो कडल्यान एक नवी व्हडली आसा ती डिसील करची. ती जायना जाल्यार एक मेन व्हडली ड्रेन मारची जेणे करून हें उदक सामकें डायरेक्ट सारकें दर्याक वचपाचें. कित्याक पुर्तुगीज टायमाची ड्रेनी थोड्यो चॉकअप जाल्या, थोड्यो कोसळ्ळ्या, थोड्यो आमी पयल्या. कित्याक CCP कडल्यान थंय आमी थोडें काम केल्लें. खुबशे आमकां पयल्या स्लॅबी मोडिल्ल्यो, थोड्यो कोसळिल्ल्यो त्यो आमी रिपेर केले. कोविडा टायमार लेबर मेळना म्हणून तें काम बंद दवरचें पडलें. कित्याक तें फुडें पावलें, नॅशनल थिएटराचो तो रोड आहा थंय स्टॉप जाले. ती सुद्दां कंप्लीट जर केल्ली आनी ही जर एक फिदाल्गो कडल्यान जर ही जर ड्रेन स्मार्ट सिटीक आमी तेन्ना रिटर्न आमचें प्रपोजल आसलेलें तेन्ना आमी रिटर्न दिल्लें तेन्ना की हें तुमी हातीन घेया. पयलें काम जे कडून हे 18 जून रोड फ्लड जाता, मेन पॉयंट तो फ्लडींग पॉयंट मिरामार जसो आसा फ्लडींग पॉयंट तसो हो, तो सोल्युशन ताका हें आसा म्हणून हेजेर स्मार्ट सिटीन कांयच काम करूंक ना. स्मार्ट सिटीन हेजेर कितेंच हातान घेवंक ना. म्हणजे पणजे फ्लडींग बंद जावचें अशें खंयचेंच काम हे स्मार्ट सिटीन नव्या प्लॅनान आपल्या घेवंक ना. इतके करोड रुपया मोडल्या पूण आजून पासून तेंच्यांनी हेजेर सोल्युशन काडूंक ना. ह्यो ड्रेनी ओपन केल्या ओके, त्यो वर्साचे वर्सां करतात पूण हांगा मेन चॉकअप जाता तें उदक तें हालतीनसान येता, व्हडल्याच हेतून येता तें स्केलीन. तें उदक तुमी म्युन्सिपालिटी दारान पळयलां थंय भरता. तुमी फिदाल्गोच्या तुम्ही म्हणटात की स्मार्ट सिटीच्या निमतान एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली हो प्रश्न कायमचो सुटावो करपाची. ती ऑपॉर्च्युनिटी वगडायली. शेवटी 700-800 कोटी कित्या खातीर रे?
जर तरी पणजेचें हें सोल्युशन जर ते काडू शकले ना, स्मार्ट सिटी जर ते आपल्या प्लॅना प्रमाणे काम करून हे काडू शकले ना, ते उपयोग कितें पयशाचो? फाल्यां तुमी इतकें केलां, हें आतां तें केलां, हें पावडर मारला, लिपस्टीक लायला, सगळें केलां, आनी जर ते उदक सारून हें सगळें तुमचें व्हांवून गेलें, लिपस्टीक गेली, पावडर व्हांवून गेलें, जाल्यार कितें फायदो? तुमी पयलीं सगळें भितर काम करूंक जाय आसलें, आनी मागीर हें लिपस्टीक पावडर मागीर लावपाचो हें सारकें. पण वसंत भाव त्याच मुद्द्याचेर तुमचें म्हऱ्यान येता की एक कार्पेटींग करप पळयलां, आनी आज आमकां सांगता प्रशासन ऑफिशियली की आमी मागीर पावस जातकीर परत फुट्टले म्हणून. सो सद्या जें कार्पेटींग जालां पणजेकाराच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर तें केन्ना फोडपाचें परत? जितलें हांव अंडरस्टँड जाता सद्या पावस पर्यंत संजय रॉड्रिक्स झेंडाच्यान टेक ओवर केला अशें आमकां कळ्ळां की तो पावसान सुद्दां काम चालू दवरतलो, आनी ज्यो एरियाज काम जावपाचे ना थंय तांणी तो कार्पेट म्हणटा ती घाल्या. पूण प्रश्न असो आसा की हाजेर जबाबदारी कोण घेतलो? म्हणजे आतां पावसान कॉन्क्रिटीन करप, ते सिवरेज काम करप, हें म्हाका दिसता एक गोंयांत जितलो पावस पडटा तें खूब एक कठीण कार्य आसा. इट कॅन बी सायंटिफिकली डिफिकल्ट. इट शूड बी सायंटिफिकली पॉसिबल. असेसमेंट करून करपाक जाय. मटेरियल रिक्वायरमेंट पयली प्लॅन आसपाक जाय. लेबर जो रिक्वायरमेंट आसा तो पयलो प्लॅन ऑन पेपर पयली जाल्या शिवाय म्हाका दिसना फुडें वचूंक जायशें. आनी पावस गोंयचो भयंकर पडटा, सो ते आसतना इतले रिस्क घेवप कॅन बी व्हेरी डिझास्टरस. पूण एट द सेम टायम जी कितें कामां जाल्या वी शूड जस्ट होप की ती जशें कन्सल्टंटाच्या प्लॅना प्रमाणे जाल्या, आनी इट वील नॉट लीड टू एनी फ्लडिंग इन एटलीस्ट सेंट्रल पणजी एरिया वेर भरपूर प्रमाणान ती ड्रेन जी महालक्ष्मी कडच्यान नेपच्युना कडच्यान भायर गेल्या ती सद्याक तरी तो रोड ओपन जाला. इट लुक्स टू बी दॅट द ड्रेन इज रेडी एंड इट्स ओपन. सो म्हज्या हिसपान हांवें पयर डेप्युटी मेयराकूय सजेशन दिलां की जेन्ना हांव डेप्युटी आसतना हांवें कितें केल्लो, एक वेदर फॉरकास्ट आनी हाय टायड हाजो एक चार्ट करपाक जाय. जो वेदर जेन्ना पावस चड पडटा आनी हाय टायड जाता पणजेन तेन्ना सदांच उदक भितर येता आनी थोडो टायम वर 2 वरां उरता. सो आमी जर एक चार्ट करून दवरलो की खंयच्या टायमार हाय टायड आनी तेच टायमार फॉरकास्ट आसा, दॅट टायम वी कॅन कीप आर मशिनरी अलर्ट सो दॅट खंय फ्लडिंग जाल्यार डी वॉटरिंग पंप्स यूज करून आमी ते ती एरियाज मातशे रिलीफ दिवपाक शकता. अशें सायंटिफीक हातून जर करत जाल्यार म्हाका दिसता इट वील प्रोवायड सम सोलेज टू द शॉपकीपर्स एटलीस्ट हॅव्हिंग इश्यूज विथ सम रेजिडेंट्स. दुसऱ्या प्रत्येक जाण ह्या पॅनलाचेर एग्री करता की संजीत बाबान चार्ज घेतकीर गजाली नेटान वचपाक लागल्यो. आनीक हांवें एक राजकीय फुडाऱ्याकच कांय दिसां पयलीं म्हणिल्लें की संजीत बाबा सारक्या अधिकाऱ्याक तुमी चार्ज दिलो, पण तुमी इतलो लेट चार्ज दिलो की सद्याक तांची परिस्थिती अशी आहा की खंय धांवू आनी खंय नाका, कितें मॅनेज करूं आनी कितें नाका अशी परिस्थिती आसा. डू यू थिंक संजीत बाबा सारको ऑफिसर हाडलो, ताणें चार्ज घेतलो, ताणें ह्या एकूण कामाक स्पीड दिली, टू लिटल टू लेट? जेन्ना संजिताचें अपॉयंटमेंट जाल्लें तेन्ना हांवें ट्विटूय बीन केल्लें, बेटर लेट देन नेवर. हय. But the worst part is that both the other panelists who are sitting with me today have been elected as in the ruling panel. Uday Bab त्यांना sitting mayor आशिल्ले, वसंतोय म्हाका दिसता तेन्ना डेप्युटी मेयरूय जाल्लो. बट द वर्स्ट पार्ट इज दॅट जो उदय आमी सगळे उदयाचे व्हिडियोज पळयल्ले, रातचे 2 तो खंयचे खळयेन हात घालतालो आनी कितें काडटालो. ही वॉज अवेलेबल थ्रू आवट. आतांच्या मेयराक म्हाका दिसता खंयच्या तरी क्लबान वचचो पडटलो रातचो 2 अशी परिस्थिती आसा. सो लोकांकूय आमी तितकेच ब्लेम करपाक जाय. आज लोक खंयच्या लोकांक निवडून हाडटा हे लोकांनी पयलीं आतां आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी जाणून घेवपाक जाय. हांव परत परत सांगता की वेन यू हॅव कॉर्पोरेटर्स ऑफ दीस लेवल whom you all are electing, then this is what we have to face. म्हणजे आतां वसंत बाब जे प्लेन ऑफ एक्शन जे आतां हांगा सांगता म्हणजे ते ताणें प्रुडंटान सांगपाचें. यू शूड बी टेलिंग दीस इन द CCP जे कितें फ्रेमवर्क आसा काम करपाचें एंड सी दॅट इट इज एक्टिवेटेड. म्हणजे जो रुलींग पार्टीचोच आज कॉर्पोरेटर हांगा बसला हाजे वयल्यान क्लियर कळटा फ्रॉम ही स्टॉक इटसेल्फ दॅट गव्हर्नन्स हॅज कंप्लिटली कॉलेप्स्ड. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें म्हणलें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हाजेरूच व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? पासिंग द बक चल्ला. एक एकट्याचेर ब्लेम घालत वता. आनी जशें उदयन म्हणलें कार्पेटींग चलना, वयर पानाक कितें चलना तें कोणाकूच खबर ना. सो वी आर डेफिनेटली ऑन अ टायम बॉम्ब. ऑल द पणजेकार्स वील हॅव टू बी व्हेरी अलर्ट. आनी लेट अस जस्ट प्रे. अपार्ट फ्रॉम दॅट वी कॅनॉट नो डिझास्टर हॅपन्स इन दीस. वसंत बाबान शब्द वापरलो होप.
तूं म्हणटा प्रे, आतां उदय बाब कितें शब्द वापरता पळोवया. उदय बाब प्रश्न सादो आहा. ताणें जसं सांगलें की तुमची मेयर म्हूण काम सगळ्यांनी पळयलां आनी दीस रात तुमी काम करताले तेंय पळयलां. आज जेन्ना तुमी ही कामाची क्वॉलिटी, जाचेर म्हाका दिसता पणजेचे आमदार इज ऑन रिकॉर्ड दॅट द क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड, अदर ऑफिशियल्स आर ऑन रिकॉर्ड दॅट द क्वॉलिटी इज व्हेरी बॅड. तुमचो अनुभव तुमकां कितें सांगता? पणजे भितर जें काम जालां, तुमी येदो 700-800 कोटी रुपयांचो हो प्रश्न काडलो. हें काम पळयतकीर तुमकां कितें दिसता? ही कामाची क्वॉलिटी, जाचेर आमी वील गो टू ऑल दी पॅनलिस्ट. आय विल स्टार्ट विथ यू. द क्वॉलिटी ऑफ द स्मार्ट सिटी वर्क्स, उदय बाब, आज पावसाक 5-6 दीस आसतना तुमचो ह्या क्वॉलिटीचेर वर्डिक्ट कितें? पणजेन जरी वेगवेगळे एजन्सी काम करता स्मार्ट सिटीच्या अंडर, जाल्यार दोनूच कॉन्ट्रॅक्टर काम करता. एक तो गव्हर्मेंटाचो जावंय आसा पळय, जाका पोसला गव्हर्मेंटान तो, आनी ताका काम पणजेंतलें मेन सिटींतलें काम तेणें घेतलां. 2 दिसां पयलीं एक शॉकिंग न्यूज हांवें आयकलां की जे महालक्ष्मी देवा कडल्यान जी ड्रेन आसा ती तेणें कॉन्क्रिटान बांदपाक सोडून ते व्हडले पायप घातला म्हणून, आनी ते सेंटरांतल्यान घातला. म्हणजे हांव खरेंच आयकून म्हाजेर विश्वास बसूना की हें ताका कशें एलाव केलें. कन्सल्टंट जो इतके करोड रुपीज तेणें घेतले, त्या कन्सल्टंटान कितें थंय प्लॅन केल्लें, कितें दाखयल्लें, आनी हे पायप एक घालप आनी ते फाल्यां हालतींच्यान जेन्ना माती ओडून येता आनी फाल्यां ती पायप चॉकअप जाले जाल्यार फुडें कितें जातलें. टायम बोमार आसा म्हणटा ते सारकें, दत्तप्रभू म्हणटा ते सारकें. हांव खरेंच म्हाका विश्वास बसूना अजुनी. जर खरेंच जर पायप घातला जाल्यार ह्या कोण ते कन्सल्टंटाक पयलीं व्हरून म्हाका दिसता म्हाजे कडल्यान शब्द ना आनी की तेजे पयलीं पयशे पयलीं ते आसा ते स्टॉप करपाचे, दिल्या ते उरल्या ते पयशान दिल्या ते तेजे काडून घेवपाचे. तुमी पायप घालता, ड्रेन ती सादारण बांदपाची आसता, ताका चंबर आसता, ते फाल्यां कितें चॉकअप जालें ती चंबर ओपन करून हें घालूंक जाय. आनी म्हाका हें सांगलां बऱ्या व्हडल्या मनशान, बऱ्या व्हडल्या कोण इंजिनियरान सांगलां हें काम तेणें पायप घातलां म्हणून. आनी हें जर अशें जालां जाल्यार आमी आमचें दुर्दैव म्हणपाचें की पणजेकाराक फुडें कितें हेंच्या फुडें ताट वाडून दवरला तें कितें जावपाचें आसा तें. आनी तेजी क्वॉलिटी तुमकां इंजिनियर सुद्दां कोण वचपाची गरज ना. तुमी चलत वता रिट्स हॉटेला कडेन, थंय हिंदू फार्मासी त्या भितरल्या रेणीन बसलेच्या थंय सादीशी इल्लेशें हें केल्लें. थंय तुमी पळयात कशे पेवर्स ते घालून जाल्या बरें 8 दिसां भितर ते पेवर्स उगडून गेले सगळे गेले. तुमी हांगासर म्हापशे चेंबर हेजे कडेन आमच्या सरस्वती मंदिर हेजे कडल्यान थंयच्यान म्हापशे देवळा थंय तुमी चलत या, तुमी पळयात तुमकां व्हडलो इंजिनियर बी गरज ना. सादो तुमी मनीस सांगतले की हें काम क्वॉलिटीचें न्ही म्हणून. MLAन सांगलां तशें की हें काम हें जालां तशें लोकूय उलयता, पणजेंतले सगळे सादे लोक उलयता की कामाक क्वॉलिटी नाच. शेवटी आतां कोण जबाबदारी घेतलो, कोणाची कन्सल्टंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं 8 कोटी जर तूं कन्सल्टंट फी घेता जाल्यार तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळें काम सारकें करून घेवपाची. क्वॉलिटी थंय सारकी आसा काय ना तें फाल्यां आमकां कळना. तुवें सिमीट कितकें घातलां, कितें घातलां तें तेजें काम. आयच्या डेटी पासून हांवें स्मार्ट सिटी खंयचेच ऑफिसर हांवें फिल्डार पळोवंक ना. खंयचेच ऑफिसर आज एक संजीत एक आतां हें जाल्ल्याक तेणें हें केलें. संजीताक खरें 1 वर्सा पयलीं हाडूंक जाय आसलो. 1 वर्सा पयलीं आज तुमी ते कलेक्टराक 6 म्हयने पयलीं तरी हाडपाक आशिल्लें. जे कलेक्टराक कांयच खबर ना, पणजेची ABCD खबर ना, तिका तुमी काडलें आनी थंय MD म्हणून घातली. तिका कितें खबर आशिल्ली. आनी संजीत 4-5 वेळा तरी पणजे CCBचो कमिशनर आसलो, ताका ईच एंड एवरी ड्रेन ईच एंड एवरी सगळें खबर आसलें. तुवें 6-7 म्हयने पयलीं हाडलें. आज ही परिस्थिती खुबशी जाग्यार येवपाची. ही खूब लेट जालें संजीताक हाडपाक. आज तुमी त्या मनशाक हाडूंक ना, त्या मनशाक डिले केलो आनी आज पणजेकारांक हें फुडें सहन करचें पडटलें, सगळे त्रास हे सहन करचे पडटले. हेका सगळो जबाबदार कन्सल्टंट आसा. कन्सल्टंट पयशे इमिजिएटली स्टॉप करचे कितें उरल्या ते. आनी जर क्वॉलिटी सारकी ना जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल धरचो. या वसंत बाब, बिफोर आय गो टू दत्तप्रसाद, व्हेरी क्लियरली एक कॉर्पोरेटर म्हणून, सिटींग कॉर्पोरेटर म्हणून, एक्स डेप्टी मेयर म्हणून पणजेचे, आनी ती जी लेन आनी जी ड्रेन आमी उलयतात तो भाग तुमचे हातूंत अंडर येता. म्हणून हांव विचारतां कामाच्या क्वॉलिटीचेर तुमचो फ्रँक ओपिनियन कितें? पळय, जेन्ना हें काम तांचें सोंपलें, म्हणजे सोंपता तांणी ती ड्रेन पुरयली विदावट कनेक्ट, म्हणजे हांवें लेटर घालतकच बोवाळ जालो तेन्ना हांवें तांकां सायटीर हाडले द कन्सल्टंट. ड्रेन अर्द्यारूच पुरोवन सोडली, ती मांडवीक पावलीच ना. आनी हालतींच्यान येणारें उदक ते कनेक्टूच करूं नाशिल्लें. हांवें ती रस्तो फोडून, नवो केल्लो रस्तो फोडून ताका ती कनेक्ट करूंक लायली. आतां एक्स मेयर उदय बाबान सांगलां तशें एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ओल्ड ड्रेनी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो पुरून सेंटराक ड्रेन घाल्या. ते पावसान क्लिनींग कशें जातलें आनी हालतींच्यान येणारो जो घसघसो आसा, भितर प्लास्टीक आसत, गुणे आसत, पावसाक सगळें येता. क्लीन करपाचो मेकॅनिझम अजून आय एम शुअर दे डोंट हॅव अ मेकॅनिझम टू क्लीन द ड्रेन्स.
आनी त्यो जर करपाक सुद्दां गेले जाल्यार ट्रॅफिक ब्लॉक करची पडटली. एज फार एज द क्वॉलिटी इज कन्सर्न, जशें बाकीचे दोन्ही पॅनलिस्टांनी सांगलां, द कन्सल्टंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PMC म्हणटा आमी, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी. ही शूड बी रिस्पॉन्सिबल for the design and checking the quality. It not only refers to the universal footpath. हे सिवरेज आसत, रोडाची क्वॉलिटी आसत, म्हणजे जे म्हणसर ह्यांची क्वॉलिटी जाय तशी येना अप टू द स्टँडर्ड. आय थिंक ऑल बिल्ड शूड बी विथ हेल्ड टील सॅटिस्फॅक्टरी रिजल्ट्स आर गॉट. नाजाल्यार अशेंच एवरीथींग वील बी टेकन फॉर ग्रांटेड आनी येणारो मनीस अशेंच काम करून आमकां तेल लावन वतलो. एज अ सिटींग कॉर्पोरेटर यू आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर यू आर नॉट हॅपी विथ द क्वालिटी. पयलीं म्हणजे डिझायनाचेर म्हाका एक प्रश्नचिन्ह आसा आनी क्वॉलिटी एज आय सेड इट्स अ कन्सल्टंट, कित्याक आमी लेमॅन जाता. करेक्ट. लेमॅनाक आमकां टेक्निकल कळना, पूण जितलें आमकां म्हायती आसा ताजेर म्हाका तरी मातशे डावट्स येता की क्वॉलिटी इज नॉट काम जाला काय, क्वालिटीचे काम जाला काय ना. आय एम नॉट कॉन्फिडंट अबाउट द क्वॉलिटी. दत्तप्रसाद, क्वालिटी तुमचो व्हेरी क्लियरली असेसमेंट कितें? पळय, आतां आमचो वसंत बाब म्हजो बरो मित्र तो, आनी एकाच पार्टीन आमी बरोबर बरें कामूय बीन केल्लें आसा. तो डायरेक्टली हें ब्लेम आतां कन्सल्टंट पळय करता तें एक्चुली बरोबर ना. कित्याक लोकांनी ताज्या पार्टेच्या सिंबलाचेर एक आमदार निवडून हाडिल्लो आसा, हू हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी 2019 पासून आज पर्यंत तोच आमदार आसा. प्रमोद आचार्याचें स्टुडियोन बसून काम न्ही, तें काम थंय सारकें चल्लां काय ना तें पळोवपाचें. आमचें सगळ्यांचें काम तें नजरेन हाडून दिवपाचें कितें हांगा चुकता जाल्यार. बट आमदाराचें काम तें की आपूण रस्त्यार थंय एक्चुली थंय पायप घातला, जशें उदयान म्हणलें, काय थंय कॉन्क्रिटान तें बांदलां, हें पळोवपाचें काम आमदाराचें. ही हॅज टू यूज हीज ऑफीस फॉर ऑल दीस थिंग्स, नॉट मी एंड यू. सो वसंत कॅनॉट जस्ट पास द ब्लेम टू सेव हीज पार्टी फ्रॉम दीस ऑन द कन्सल्टंट, की ताणें कितें 8 कोटी घेतले, तो सगळो विशय वेगळो. हांगा फक्त 8 कोटीचोच विशय ना. हें आतां पळय, लेट मी जस्ट शो दीस टू यू ऑन पेपर. हें म्हाका गव्हर्मेंट वेबसायटी वयल्यानूच मेळ्ळा. म्हणजे वेस्ट ऑफ पब्लीक फंड्स कशे जाल्या ते पळय. हांगाच तुमकां आतां डायरेक्ट दाखयता, रेनोवेशन ऑफ ओल्ड एंड डॅमेज्ड पायपलायन्स इन मळा एंड आल्तीन एरिया, 0.36 म्हणजे 36 लॅक्स दाखयता हाजेर, आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लिटेड म्हणून दाखयता. मळ्यान आतां कितें परिस्थिती आसा ही सगळ्यांक खबर आसा, आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लिटेड दाखयता. मागीर हे रिजनरेशन ऑफ एंड रिडेव्हलपमेंट ऑफ इंटरनल लेन्स ऑफ मळा, 3.6 crores. दीस इज शोईंग एज कंप्लिटेड. म्हणजे हाजेर क्रिमिनल एन्क्वायरी जावपाक जाय. हे कोणाचे पयशे? आनी हे कितें हांवें प्रिंट करून हाडूंक ना, दीस इज ऑन रेकॉर्ड. सो दीस इज द लेवल ऑफ गव्हर्नन्स दॅट इज हॅपनिंग. ह्या हाजेर लेट मी बी व्हेरी क्लियर, द नंबर 1 पर्सन ऑन द चेअर, the MLA and the mayor cannot run away from this. They are the ones at the helm of affairs since 2019. They have to take responsibility for this. आणि जें कितें आतां जें जाल्लें आसा हें कशे पद्दतीन आतां जाग्यार घालतलें, हाच्या खातीर कोण ओपोजिशन कोण रुलींग हें पळयनासतना ज्या लोकांचें बरें मन आसा पणजेकारां खातीर, ह्या सगळ्या लोकांक ऑन बोर्ड घेवन हो विशय आतां फुडें व्हरपाक जाय. ओके उदय बाब, लास्ट फायनल कमेंट्स व्हेरी क्विकली. फुडल्या 7 दिसां भितर पावस येवचे पयलीं जर एक गजाल पणजे तुमकां जावची अशी दिसता जाल्यार ती कितें? 2 वर्सां पावस जसो पडूंक जाय तसो पणजेन पडलो. जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो 2 वर्सां रिकॉर्ड ब्रेक पावस पडला. तुमी रिकॉर्ड काडून पयल्यात जातले. पणजेकारांक तेच मागचें पडटलें की पणजेन तितको पावस पडचो न्ही. गरमी पळय भायर आनी तूं इतलो पावस पडचो न्ही. हें कितें गरमी किती माग म्हणटा उदय बाब? म्हणजे असो हांव म्हणटा तू सरकारा कडेन कितें तरी माग, तूं देवा कडेन माग म्हूण सांगता. सरकार कडेन कितें मागतलो? आज अशी परिस्थिती जाला की कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक भिना. कॉन्ट्रॅक्टर असो भेणार हात धरून रावता. गव्हर्मेंट ऑफिसर अशी मान सकयल करून रावता. गव्हर्मेंट ऑफिसर गव्हर्मेंटाक भिना आनी गव्हर्मेंट लोकांक भिना. ही परिस्थिती आसतना आमी आनी कितें मागतले? तू देवाचेरूच सोड म्हणटा. सगळें देवाचेरूच सोडपाचें. कितें करपाचें सगळें देवाचेरूच सोडपाचें. बरें वसंत बाब, दिस डजंट गिव मी एनी एनकरेजमेंट. फुडल्या 7 दिसां भितर जर एमर्जन्सी कितें तरी जावपाक पणजे कितें जावपाक जाय तुमचें सजेशन? जनरली सदर कामां सगळी प्रोएक्टीव जावपाक जाय, पूण आतां वील हॅव टू टेक इट रिएक्टिवली. म्हणजे जशें सिच्युएशन येता हांवें सांगिल्ले प्रमाणे फर्स्ट थिंग इज अ टास्क फोर्स. हो सगळ्यान पयलीं करचो पडटलो ऑन पेपर, आनी मेकिंग इट पब्लीक. म्हणजे जे इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर्स आसत
हें पयलीं सगळ्यान पयलीं करचें पडटलें. बीट हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलीस, फायर, CCPचे पर्सनल, हे सगळ्यान पयलीं टास्क फोर्स करचो पडटलो. आनी दत्तप्रसाद सराक हांव मातसो एक रिस्पॉन्ड करता की म्हाका दिसता म्हाका कळटा ताजी पणजे खातीर जे ताका दुखता तें, पूण हांव एकूच सांगन दिसता की CMन जेन्नाच्यान इंटरव्हीन केलां तेन्नाच्यान गजाली मातश्यो धांवपाक लागल्या. संजय रॉड्रिक्स ताका फूल टायम एक ऑफिसर अपॉयंट केला आनी हांव वेळोवेळी जायते फोरमाचेर म्हजे जे इश्यूज आसा ते रेज करता. मिडियान तुमी आज आपयले हांगाय रेज करता. सो म्हाका दिसता की वी हॅव टू वेट फॉर द टायम. पावस येवन पळोवचो पडटलो. द मेन थिंग इज टास्क फोर्स आसत जाल्यार आय थिंक खुबश्यो गजाली आमकां डील करपाक सोप्यो जातल्यो. वी हॅव टू जस्ट होप एंड I think the task force is the priority. It is It the has to priority. be. It has to be the ready, priority. and it has to be. तुम्ही म्हळे प्रोएक्टिव्ह जावपाचो टायम गेलो आता रिएक्टिव्ह जावपाचोच प्रायम जाला. आणि आय थिंक टास्क फोर्स इज द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी. दत्तप्रसाद व्हेरी क्विकली 7 दिसां भितर कितें करपाचें? पळय, परत बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा ती तसली परिस्थिती. संजय रॉड्रिक्साक अपॉयंट केला आतां 1-1.5 म्हयनो पयलीं. कितें करपाचें दत्तप्रसाद बाब? ना कितें करपाचें तें तो पळय टास्क तुवें देवाचेर सोड म्हणटा. सध्या तीच परिस्थिती आसा न्ही. म्हणजे आतां पळय जो टास्क फोर्स म्हणटा प्रत्येक नागरिकान अलर्ट जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता CCPन तशेंच सरकारान एक वॉर्ड वायज टीम ह्यो रेडी दवरचें पडटलें. एक्झॅक्टली रेडी दवरचें पडटलें. आनी एम्ब्युलन्सीस मेन Yeah. म्हणजे एम्ब्युलन्सीस त्या जाग्यांचेर टायमार पावता. मेडिकल सर्विसीस म्हणजे खंयच्या हातून आमचे आतां ऑलरेडी रेजिडंट डॉक्टर्स आसा. कित्याक क्विकली आज पेशंटाक एक वेळ खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरपाक शक्य जावचें ना. बट आमकां त्या बाबा रेजिडेन्शियल एरियेन कोण डॉक्टर्स आसा तो ताका वचून इमिजिएटली अटेंड करूंक शकता. ह्यो सगळ्यो पयलीं म्हणजे हेल्थ कम्स फर्स्ट, मागीर बाकीचें सगळें. Yeah. सो ह्यो सगळ्यो पयलीं गोश्टी जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. हांव इतल्याचेर आमकां म्हजो वेळ सारको सोंपला. आय थिंक प्रश्न इतलोच आसा की तिगूय पॅनलिस्ट आनी आमचे पणजे येवपी वचपी रावपी भोंवपी मनीस म्हणपाक खूब कुस्तार जाता. बट द फेट ऑफ पणजे रायट नाव हँग्स इन बॅलन्स. आनी एकच मागप आसा तातूंत भितर तेंय आहा प्रशासना कडेनय बी आनी देवा कडेनय बी की लेट दीस बॅलन्स टिल्ट इन अवर फेवर. हाज्याकी चड म्हाका दिसता सद्याक करपा सारकें कांय उरलें ना. फुडल्या 7 दिसां उपरांत हांगा पावस पावचो. उदयबाब म्हणटा इल्लो कमी पडचो. हांव त्या मताचो न्ही. पावस सद्या भायर परिस्थिती पळयल्यार आनी धरणाची परिस्थिती पळयल्यार पावस जाय तितलो आनी जाता तितलो पडचो. आनी आमी खंय तरी टास्क फोर्स करून वॉर्ड वायज टीम करून मिडिया म्हणून अलर्ट रावन प्रशासन मिडिया लोक नागरीक सगळे एकठांय येवन म्हाका दिसता हें पेंगट बांदून ह्यो थोडो भार भुजार घेवचो पडटलो. कारण अल्टिमेटली सिटी जी आसता ती फक्त सरकाराची नासता, आमची सगळ्यांची सिटी आसता. ती गजाल मुतीत धरून घडये म्हाका दिसता ह्या जून जुलयाक आमकां काम करचें पडटलें. इतलेंच सांगता आनी थांबता. वसंत बाब, दत्तप्रसाद, उदय बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.